तुमच्या जिवितांत जायते फावटीं जायते बाबतींत तुमी शेणटाव. ज्या विशयांनी तुमी जिखोंक सोदताव त्याच विशयांनी तुमी जायते फावटीं शेणटाव. तुमकां जोईत मेळोना तुमी शेणटाव. आयज तुमी ह्या भाशेन शेणपाचें कारण कितें आनी हाचे कडल्यान पळय जे त्रास येता, जें दूख येता ताचेर आमी नियाळ करुया. आतां आमी ताचेर नियाळ करुया. जायते फावटीं तुमी जायते कोडें तुमी शेणटाव आनी तुमी थिंगा निराशीं जाताव. ताचें कितें काय कारण आसत? ताचे खोलायेन आमी पळोवया. चालते भाशेन जेन्ना आमी शेणटाव तेन्ना खंयच्याय विशयान तूं शेणोत जाल्यार त्या शेणींतल्यान तुजें जायतें शिकोंक येता, जें लिसांव आमकां. जोईत मेळ्ळ्या उपरांत आमकां मेळटा पळय तें, ताचेकीन व्हडती आमकां शिक्षा. तूं शेणटा त्या वरवीं तुका शिकोंक मेळटा पळय तें जावन आसा एकदम गरजेचें. हें तुज्या जिवितांत उपयोगी जातोलें आनी नीट वाटेन चलोंक तुका आदार कोत्तोलें. तें तुका मुखार व्हरतोलें. तें तुका तूं शेणला पळय तेज्या उपरांत शिकोंक मेळटा. एक बँक मॅनेजर न्यूली एका ब्रांचान अपॉयंट जाल्लो. पूण तो बँक मॅनेजर सारकोच तरणाटो आसलो. वो तरणाटो बँक मॅनेजर त्याच बँकान जायतीं वर्सां काम कोत्ताले पळय त्या एका मनशाशी वयता आनी तो ताका विचारता, तूं ह्या बँकान कितलीं वर्सां जालीं काम कोत्ताय? 25 वर्सां जालीं. तुजे लागीं बरोच अनुभव आसा. म्हाका तुजो आदार जावं. बरें आसा, सांग. हांव एक बँक मॅनेजर आनी तितून तर हांव फौलादीक जावंक जाय. जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? तेन्ना त्या मनशान अशें म्हटलें, तुवें बरे निर्णय घेवचे पडटले. जरी तर तुका जोईत घेवंक जाय जाल्यार तुका बरे निर्णय घेवचे पडटले. घाय करून तुवें रॉंग निर्णय घेवपाची गरज ना. तितून तुका जोईत मेळचें ना. त्या बँक मॅनेजराक त्या बऱ्या मनशान बरे निर्णय घेवच्याक सांगलें आनी म्हणलें तुका जोईत मेळटलें. तेन्ना त्या मॅनेजरान ताका विचारलें, आतां सांग हांवें कितें करचें? तेन्ना त्या मनशान अशें म्हटलें, बरे निर्णय घेवच्याक तुका अनुभव जावो. हें सारकें न्हू? टेक रायट डिसिजन्स अशें म्हटलें. रायट डिसिजन्स हांव कसो घेतलो? बाय एक्सपिरियन्स. तुज्या अनुभवा पोरमोणें तुजें रायट डिसिजन घेवंक येता. आतां म्हाका अनुभव कसो येतलो काय अशें तेणें म्हणलें. चुकींतल्यान शिकचें पडटलें. चुकी जातल्यो. एक मनीस आपल्याच्या चुकींतल्यान तो शिकता आनी ताका अनुभव मेळटा. जें ताणें करूंक जाय, जें ताणें करूंक उपकारना, हें ताका कळोन येता. आमच्या जिवितांत दर एका वेळाचेर आमकां सर्वेस्पराची कृपा जाय आनी ह्या विशयान पासून जाय. आनी आतां आमी उदाहरण पळोवया. जरी तुमी केंस मारता पळय त्या बार्बराशी वयता आनी जरी तर थंयसर वचोन आनी तूं ताका सांगशी बरे भाशेन तूं कातर आनी तो म्हणटा वय जरूर हांव तें बरें कातरतलो. तो कातरूंक सुरू करता आनी ताच्या उपरांत तो तुका आरसो दाखयता आनी आरसो पळोवन तूं मागीर अजापता. अशें कित्याक? कित्याक ताचे लागीं तितलो अनुभव ना. ताणें बरे भाशेन कातरूंक ना. सुबेज कातरलें. जरी तर ताका कातरपाचो बरो अनुभव आसलो तेन्नाच तो बरे भाशेन कातरपाचो. जरी तुजी बायक पिड्यार जाल्या आनी तूं एका मॅकॅनिकाशी वताय आनी जरी तर तो मॅकॅनीक बरोच एक्सपिरियन्स जाल्यार तेन्ना ते बायकान कितें प्रॉब्लेम आसा पळोवन ती सारकी करतलो. जरी तर तो मॅकॅनीक नेवो ताका एक्सपिरियन्स ना तेन्ना तो कितें करतलो? तुजे बायकीचे एक्सपेरिमेंट करतलो. तो आतोडी घेतलो, तो पानो घेतलो, फोर्सान मारतलो आनी तोडून उडयतलो. हें अशें मोडटा काय? मागीर तो पाट हाडून तुका दाखयतलो वा आतां मोडला तुका आतां नेवो घालचो पडटलो. तेन्ना तुका मागीर कळोन येतलें तुजी बायक मागीर सुरू जातली. आतां मोडलें कोणें? तेणेंच. कित्याक मोडचें पडलें? ताका अनुभव नासलो म्हूण. ज्या मनशा लागीं अनुभव ना पळय तेजे लागीं तूं बायक व्हरशी जाल्यार तुजे बायकाचें आनी मागीर बरो वचना.
तूं शर्ट शिवपाक बरो लुगोट घेताय, तूं पॅन्ट शिवपाक जोरी तर तूं बरें लुगोट घेताय जाल्यार, आनी एक नेवोच टेलर पळय शिंकता पळय त्या मनशाक तूं दीत जाल्यार, तो मेजरमेंट घेतना बरे भाशेन घेता, पूण शिवल्या उपरांत सारकें तुका तें टायट कोत्ता. उपरांत तूं ताका विचारीत जाल्यार तो कांयच म्हणचो ना. कित्याक ताचे लागीं कसलोच अनुभव म्हणटा तो ना. त्याच भाशेन दोतोर ते ट्रेनिंग करून फ्रेश आतां येयल्ले आसतात आनी जेन्ना व्हड दोतोर ऑपरेशन करता आसतना तांच्या सांगाता उबे रावन तांचे हेल्प कोत्तात. हे ज्युनियर दोतोर. आनी त्या उपरांत ते मागीर प्रॅक्टीस कोत्तात. आनी जाणा तुमी कोणाचेर ते प्रॅक्टीस कोत्तात ते? लोकांचेर. कितें कातरूंक जाय कातरिना दुसरेंच बोलते कातरता. आनी मागीर तो मेल्या उपरांत मागीर ते अशें म्हणटा, ही शीर कातरूंक उपकार नासली, ही शीर कातरूंक जाय आसली. पेशंट मेल्या उपरांत मागीर गोमोन येता कितें करूंक जाय आनी कितें नाका पळय तें. हें कशें गोमोन आयलें? तो मनीस मेल्या उपरांत गोमोन आयलें. आनी चुकीन पासून तुमी असल्या दोतोराशी गेले जाल्यार तुमचे पासून काम जालें सोजमात. तुमच्या जिवितांत तुमी जावं ती बायकूच रिपेर करूंक जाय जाल्यारूच, वो तुजी कापडां शिवपाची गरज आसत, वो तुज्या भलायकेची बाबतींत ती आसत, जोरी तुमी तांचे लागीं वचत तांचे लागीं अनुभव ना तो, ते तुमचेर प्रॅक्टीस करून ते तुमकां अनुभव मेळटलो. ते तांचे चुकीन ते प्रॅक्टीस करतात. त्याच भाशेन सदांच तुमी चुकी करच्यो न्हय. घोडेक आयज तुजे लागीं चूक जाल्या वो चूक जाल्या आसतली जाल्यार तुवें तुजे ते चुकी वरवीं तुवें शिकोंक जाय. तितल्या म्हणून तुका एक अनुभव मेळटलो. ह्या चुकी उपरांतूच हांवें जायतें म्हाका शिकोंक मेवलां. हें सारकें पळय तेन्ना निर्णय घेतलो ताचे पासत जायते प्रॉब्लम म्हाका आयले. वो रॉंग निर्णय घेतला म्हणून जायते म्हाका थिंगा त्रास आयले. हें तुवें सोजमीकाय थंयसर घेवची. एका मनशाक बरो निर्णय घेवच्या खातीर बरो अनुभव जाव. आमी आमचे चुकींतल्यान शिकोंक जाय. जाल्यार अशें म्हणून तूं जाय म्हणून चुकी करीत रावनाकाय. भूत नासलो पळय तो मनीस जाणा जावन तो चूक करता आनी आपल्याचेर आकांत हाडटा. पूण पळय जो मनीस शाणो तो दुसऱ्यांचे चुकी पळयता आनी आपल्याचें जिवीत सुदरायता. अशें जाता कितें तुजे चुकी वरवीं तुका अनुभव मेळटा. आनी अशें जाता पळय तेन्ना दुसऱ्यांचे चुकी तूं पळोवन आनी तांचे चुकी तूं सोजमीकाय घेवन आनी सोत्रायन तूं तुज्या जिवितांत ती चूक करूंक दिनाय. दुसऱ्या लोकांनी पळय जेन्ना ते रॉंग डिसिजन घेतलें आनी तांकां पळय जें सारकें वायट तांकां येयलें तें एक रॉंग डिसिजन पळय ताणें घेतलें आनी त्या भाशेन तांकां कितलें पळय दूख जालें पळय तें पळोवन तूं मागीर सुदरताय. जाल्यार आयज तुज्या जिवितांत शेणपाचें कारण कितें काय? आनी तांचेर कशें तूं सुयेत घेतलोय? थोड्या असल्या मुखेल उतरांचेर आतां आमी बायबलांतल्यान पळोवया. आतां आमी थिंगासर पळोवया उत्पत्तीचें पुस्तक 11 आनी वोड 3 आमी वाचुया. ताणें एकामेकाक म्हणलें, यात आमी वीट करून ते उज्यांत भाजुया. तो लोक फातर वापरचे सुवातेर वीट वापरताले आनी चुन्याचे बुलदेक दामोर. ताणें म्हणलें, यात आमकां एक शार आमी स्वर्गार तेंकता तितलो उंच मिनार बांदुया. आमी हे पृथ्वीचेर शिंपडचे आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. मनशाचे पुतो धुवो एका शार आनी एक मिनार बांदतले तें पळोवन सर्वेस्परार देंवून आयलो. आनी ताणें म्हणलें, ही एकूच पोरजां आनी ती एकूच भास उलयता आनी तीं फुडाराक कितेंय कात करचीं आसात ताची ती सुरवात. ती आतां करूंक सोदता तितलेंय तांकां अवघड लागचें ना. ती एकामेकाचें सोजमोना जावं आमी सोकला वचुया आनीक थंय तांच्यो भाशो गोंदोल करुया. म्हणटोर सर्वेस्पर आख्ख्या पृथ्वीमेर वयर तांकां शिंपडायली आनीक शार बांदपाचें काम ती तांणी बंद दवरलें. त्या पासत बाबेल म्हूण त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वीचे भाशो गोंदोल केल्यो. थंय ताण सर्वेस्परान तांकां आख्खे पृथ्वीमेर शिंपडायलीं. बरें आसा, सोगल्याकीन पळय आमी पळोवया आपल्याचेंच व्हडपण. आपल्याचेंच व्हडपण कित्याक कोत्तात? दुसरी म्हटल्यार आज्ञा पालिनान. तिसरें म्हटल्यार पवित्रपण ना. आनी चवथें म्हटल्यार विश्वास ना. आनी पांचवें म्हटल्यार जाणवाय ना. एका मनीस तो कित्याक शेणटा, कित्याक तो अपमानीत जाता? ताचें मुखेल 5 कारण कितें पळय तें आतां आमी पळयतांव. पयलें म्हटल्यार आपल्याचेंच व्हडपण.
दुसरें म्हटल्यार आज्ञा पालिनान. तिसरें म्हटल्यार अपवित्रपण. चवथें म्हटल्यार थिंगा भावार्थ ना. आनी पांचवें म्हटल्यार जाणवाय ना. पयले सत्र पळोवया आपल्याचीच व्हडपण. त्या सगळ्यांनी मेळून एक निर्णय घेतलो. तो निर्णय कितें आसलो? आमी आमचें नांव बांदुया. एक शार आनी व्हडतो मिनार बांदुया. एक व्हडतो मिनार बांदून व्हडतें नांव जोडुया. सर्वेस्परान मनशाकूच रचून हाडलीं. जें कितें तें काम करीत त्या कामांनी सर्वेस्पराची आदार तांकां जावो. स्वामी जेजू क्रिस्तान म्हणलां, तुमी म्हजे कडच्यान कुशीन रावन तुमच्यान कांय करूंक जायना. हें सोत तुमकां तुमी सोजमोंक जाय. आयज तुमी जें कितें काम कोत्ता, जें तुमी कोशिश कोत्ता, तितून तुमी तर सुफल जावंक जाय जाल्यार, तातूंत तुमकां तर फळ दिसोंक जाय जाल्यार, त्या पासो सर्वेस्पराच्या आदाराची एकदम गरज. जरी तर तुमकां सर्वेस्पराची गरज आसा जाल्यार ती सर्वेस्पराची इच्छे प्रमाणे आसूंक जाय. जरी तर ती सर्वेस्पराची इच्छा न्हय जाल्यार, जरी ती सर्वेस्पराचे विरुद्ध आसा जाल्यार, तेन्ना तुका सर्वेस्पराचो आदार मेळचो ना हें तूं उगडास दवर. जें तूं काम कोत्ताय, जें तूं करपाची कोशिश कोत्ताय तें सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे आसूंक जाय. जरी तर ते सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे आसा जाल्यार ताजो आदार तुका आसतलो. सर्वेस्पराचो आदार ना जाल्यार तूं कितेंय सुरू कर, कितलें सक्सेसफूल करून तूं सुरू करीत जाल्यारूय, व्हडतें ग्रँड सुरवात करीत, कितले बरे भाशेन तुवें सुरवात करीत जाल्यारूय, पूण शेवटाक सुफल जावचें ना, कांय तुजो जावचें ना. ग्रँड करून तुवें सुरवात केला जायत. एक शार आनी एक मिनार तूं बांदूंक सोदताय. एकदम व्हडती सुरवात कोत्ता, जायतो लोक थंयसर आयला. एक शार आनी एक असलो मिनार बांदताय पळय, तो स्वर्गार तेंगता पळय तितलो व्हडलो. अशें बांदपाक ताणें व्हडती सुरवात केली. आयज तुमचे मदें थोडो लोक तुमी बरे भाशेन सुरू केला आसतले. थोड्या लोकांनी आपल्याचो बिझनस सारके व्हडत्या भाशेन ताणें सुरू केला. आनी थोडे जाण पासून आपल्याची सर्वीस बऱ्या भाशेन सुरू कोत्तात. अशें आपल्याचीच बडाई कोत्ता. दुसऱ्यांक आपल्या बाबतींत ते सांगत आसता, म्हाका व्हडत्या मल्टीनॅशनल कंपनीन काम मेवलां. सगल्यांक ते सांगतात. SMS ते कोत्तात. तुका खबर आसा काय? म्हाका MNC कंपनीन काम मेवलां. जरी तर त्या सर्विसेन सर्वेस्पराचो आदार तुवें सांगता ना जाल्यार, तुज्या कामान सर्वेस्पर तुवें सांगता ना जाल्यार, तुज्या बिझनसान, तुज्या कन्स्ट्रक्शनान सर्वेस्पराचो आदार थिंगा ना जाल्यार, तूं कोत्ता पळय तें बिझनस सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे ना जाल्यार, तुजें तें बिझनस फेल जातोलें. हे पासून लोक फेल जाले. ग्रँड बिगिनींग हें सगळें बरें सुरवात जाली, पूण तें मुखार सरोंक ना. ताचें कारण कितें तें तुमी जाणाव? सर्वेस्पराक महिमा मेळची ना अशें ते अशें म्हणटात. जें तूं करूंक सोदताय तातूंत सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय. तुजें काम कोत्ताय पळय तातूंत सर्वेस्पर आनंदीत जावंक जावो. तुज्या वावराचेर जरी तुका जैत जाय जाल्यार, तुजे त्या जैती वरवीं सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय. कल्वरी टेंपल 50 आनी 2 दिसांनी तुजें बांदपाक जावंक जावो. जेन्ना आमी अशें निर्णय घेतलो, सतीश कुमाराचें नांव व्हडतें जावपाक न्हय, ते सतीश कुमाराचे बडायक लागून थंयसर करूंक ना. त्या दिसा सोलोमोनान तें सर्वेस्पराचें मंदीर ह्या पासत बांदलें की सर्वेस्पराच्या नांवांक महिमा मेळो, सर्वेस्पराक सगलो मान फावो जावं. त्या पासत तें मंदीर बांदून आसलें आनी ह्या पासत तेंय मंदीर त्या पासत बांदलां. ताजो होच उद्देश जावन आसा, सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक. होच ताजो उद्देश जावन आसा. सर्वेस्पराचे मोहिमेन ती हिंगासर बरोंक जाय आनी लोकांनी तें पळोवचें. सगल्या बिल्डरांनी म्हणलें हें जावचें ना. 50 आनी 2 दिसांनी येदी व्हडली सभा बांदूंक जावची ना. खंयचोच बिल्डर मुखार सरोंक ना. तूं ज्या भाशेची चर्च बांदूंक सोदता पळय ताका ऍटलिस्ट 6 म्हयने वो 1 वर्स लागतलें. 50 आनी 2 दिसांनी अशें बांदप म्हणल्यार तें जावचेंच ना. जाल्यार हें कशें घडोवन आयलें? हे चर्चीचें बांदपासान फकत इतलेंच जाय, सर्वेस्पराक महिमा मेळो, ताच्याच नांवाक मान मेळोंक जाय. होच उद्देश घेवन आमी हें बांदपाक सुरू केलें आनी सर्वेस्परान आपल्याचें बेसांव देंवयलें. जर हे चर्चीचे बिल्डिंगाक आमी पळयत जाल्यार, आमी पळयतलीं हें मनशान बांदलेलें त्या भाशेन न्हय, तसलें न्हय. सर्वेस्परानूच येवन हांगासर ह्या चर्चीचें बांदपास केला. आनी ताजो पुरावो म्हणल्यार आख्खे ह्या संवसारान इतली व्हडती सभा इतल्या उण्या टायमान आनी खंयसरूच बांदूंक जावंक ना. कल्वरी टेंपल हें म्हणटा पळय तें 50 आनी 2 दिसांनीच ही चर्च बांदूंक जाय हें सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलें. हांवें तें टीव्हीचेर सगल्यांक सांगलें. जायत्या लोकांनी म्हाका फोन करून म्हणलें, बावा सतीश कुमार, तूं तुजें नांव पिड्यार कोत्ताय.
तुज्या नांवांक बरो मान आसा. तूं तर बरे भाशेन वांटाय. बरी सेवा आसा, बरी मिनिस्ट्री आसा. पूण जरी तर तूं गाय करीत जाल्यार आनी तूं चर्च बांदता पळय तें मोदेंच थांबलें जाल्यार तुजो मान सामान सगळो काबार जातलो. सगळी ही इतली धाकटुली चर्च काय जी फकत 20 आनी 2 दिसान तूं बांदतलो. एशियाची सगळ्याकीन व्हडली चर्च तूं अशी म्हणटाय. हें अशें घडचें ना. मातशें तूं सोजमीकाय घे. तुज्याच नांवाक अपमान जातलो. अशें सगल्यांनी म्हाका म्हटलें. जरी तर हें सगलें म्हाका मान सन्मान मेळपाक करूंक जाय जाल्यार म्हाका दूख जावपाची. हें बांदपाक पळय जी जबाबदारी सर्वेस्परान घेतल्या ताणें ती बासावणी दिला आनी तोच तें बांदून हाडटलो. सर्वेस्परानूच बुनयाद बांदून हाडल्या. सर्वेस्परानूच ही सभा बांदून हाडल्या. जरी तर तुज्या जिवितांत पळय जी कामां जायना पळय ती करूंक जाय जाल्यार तुका सर्वेस्पराची गरज. जरी तुका सर्वेस्पराच्या आदाराची गरज जाय जाल्यार तें तुजे इच्छे प्रमाणे आसूंक जाय. पळय ताणें तें शार आनी तो मिनार बांदपाक सुरू केलो पूण तें पुरें जावंक ना. कित्याक तांच्या वावरान सर्वेस्पर सांगाता नासलो. सर्वेस्पराचो आदारय ताणें मागोवंक ना. सर्वेस्पराची कितें इच्छा ती ते नको. सर्वेस्पराचो एडवायजय मागोवंक ना. सगळेंच आपल्याक जाय ते भाशेन आपल्याची मर्जी भाशेन फकत म्हाका नांव जोडूंक जाय अशें कोण आसा काय. म्हाजेंच नांव म्हाका जोडूंक जाय. आपल्याची वळख वडती करच्याक की सगळ्या लोकांनी म्हजेच बाबतींत ते आतां उलोवचे. सगल्यांनी म्हाकाच हांव व्हडलो दादलो बायल म्हणो. आनी ह्या भाशेन तूं चिंताय जाल्यार तें सारकें न्हय. वो जाल्यार जें तूं कितें करूंक सोदताय घोडेक तें शिकप आसत जाल्यार ताजे वरवीं सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय. जरी तर तूं काम कोत्ताय वो शिर्वीस कोत्ताय त्या शिर्विसी वरवीं सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय. जरी तूं कसलो बिझनस कोत्ताय जरी तर तें बिझनस तें पळोवन सगळ्यांनी अशें म्हणोंक जाय की तूं स्वतान आनी बरे भाशेन तो बिझनस कोत्ताय हें म्हणून सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय. जायते जाणां सारकें करनात ते थंयसर घात घेतात. जायते जाण सारकें कोत्तात पूण ही मनशां थिंगासर सारके भाशेन कोत्तात. कोणाचोच ते घात घेयनात. हें सगळें ते थिंगासर कशें करूंक पावतात. सर्वेस्वर जेजू ख्रिस्त तांच्या सांगाता आसा त्या पासत. ह्या भाशेन सगळ्या लोकांक तुज्या बिझनसाक पळोवन सर्वेस्पराक महिमा दिवंक जाय. घोडेक तूं घोव वो बायल जायत ओ पूत ओ तूं दूद थंयसर जायत तुमचें जिवीत आनी तुमी कोत्ताय त्या भाशेन ओत्मिकाय. सर्वेस्पराक आनंद मेळोंक जाय. ताजें नांवांक महिमा मेळोंक जाय. जीं भुरगीं एग्जामीन फेल जातात ती तांच्या आवय बापायक दुखी करतात जाल्यार ती सर्वेस्पराक कशी प्रसन्न करूंक जाता. जे कोणाचें कांयच फुडार ना जे कोणाचें कांयच मुखार ना जाल्यार ती आवय बापायकच दूख दिता जाल्यार तुमीच सांगा ती सुम्याकी कशें प्रसन्न करतले. जबाबदारी घेयनासतना घोडेक घोव आसत ओ घोडेक त्या भाशेची बायलोय आसत ती तांच्या घरच्यांकूच तांकां ती सतयता जाल्यार ती सर्वेस्पराक हांगासर कशी काय महिमा दिवंक जाता. आयज तुमी तुमचीच तपासणी करात तुमच्या जिविता वरवीं. म्हज्या ओत्मीक जिवना वरवीं म्हज्या शिक्षणा वरवीं आनी म्हज्या ओत्मीक कामा वरवीं. एक बायल जावं एक घोव जावं एक आवय बापूय जावं हांव सर्वेस्पराक हांवें महिमा दिवंक जाय. म्हज्या शिर्विसी बरोबर म्हज्या त्या बिझनसा बरोबर थिंगासर सर्वेस्पर तो प्रसन्न जाता काय वो दुखी जाता. ह्या बाबतींत तुमी मातशें चिंतून पळयात. त्या दिसा त्या लोकांनी शार आनी तो मिनार बांदपाक कित्याक बांदता तें कारण तुमी जाणा काय. सर्वेस्पराक बरें करपाक वो आपल्याकूच तें बरें करपाक. सर्वेस्पराच्या नांवाक महिमा मेळोंक जाय तें न्हू सगल्यांनी तेंचें व्हडपण करूंक जाय म्हूण. उपरांत सगळ्यांनी अशें म्हणोंक जाय ताणें कितलें व्हडलें शार आनी येदें व्हडलें मिनार बांदलां. जेन्ना तूं कसलेंय काम तुजें नांव व्हड जावपाक ओ तूं फामाद जावपाक कोत्ताय तें काम फेल जातलें. आनी तांचें सांगता अशेंच घडटा. सर्वेस्पर आयलो ती जें कोत्तालें तें पळयलें आनी तांचें सगळें काम ताणें फेल केलें. सगळें तांची चिंत ना ती काबार जालीं. तांचें सगळें काम तें फेल जालें. तें बांदतालें पळय तें बंद जालें. आमचें मदें अशें कोण आसा काय. तुज्या नांवा पासत ओ तूं फामाद जावचे पासत वो मान सन्मान मेळच्या खातीर तूं कोशिश कोत्ताय जाल्यार मातशें तूं आयक जाल्यार तुमची सगळी कोशिश त्यो फेल जातल्यो. तुमी शेणटले. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा आयज आमच्या जिवितांत जायत्या विशयान आमी शेणोत आसां.
आनी अशें हारपाचें कारण आमचें हें जावन आसा, तुका महिमा मेळोंक जाय, तुजे इच्छे प्रमाणे जावंक जाय, तुज्याच नांवाक मान आनी सामान थंयसर मेळचो. म्हज्या बापा आमकां नांव मेळोंक आनी आमी फामाद जावंक, सगल्यांनी आमकां पळोवन आनी आमची बडाय करपाक ह्या भाशेन बापा. ह्या भाशेन आमी करीत जाल्यार जरूर आमी फेल जातलीं, आमी जाणाव. आमचो अपमान जातलो आनी आमी कोत्ता पळय तें सुफल जावचें ना. ते आपल्याचें नांवा पासत थिंगासर शार आनीक तें मिनार बांदताले, ते ह्या पासत फेल जाले कित्याक ते तुजे मोहिमे पासत करिनासले. सोम्या, जे कोण तुजे विरुद्ध आनी तुजे इच्छे प्रमाणे काम करिना जाल्यार ते अपमान तांकां जातलो, तांकां लॉजीक पडटलें, तांचें काम सुफल जावचें ना. बोगसोणें दी. एक जैतिवंत जिवी जिवपाक आमकां तूं आदार दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.